शेवो जिवी तुका मेळूंक दिता बाबा बुदाक आत्म्या बंदोरमय माणसाचा बाबा बुदाक आत्म्या बंदोरमय माणसाचा बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यास बाबा म्हणीनो मनशाचे जिवीत आव्हानीक जिवीत आनी ह्याच पासत आपल्या जिवितांत येतली आव्हानां देवाची आधीन करून जिविताचे समर्पण करून देवाक भेटोवंक देवाक उबारूंक आमकां कुरपेन बोर म्हूण मिसाचे भेटेंत मागुया. कितें भशेन आयच्या दिसाक हो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमी समरमता तेन्ना जेजूच्या काळजाची भोक्ती करचो दीस, जेजूच्या काळजा सारकें आमचें जण एकल्याचें काळीज करपाचो दीस देखून ही कृपा ही मिसाचे भेटेन मागतना पाप सयपाचें इंतेन्सांव ह्या म्हयन्याच्या मनान दवरुया आनी मिसाचे भेटेंतल्यान आनी आख्ख्या म्हयन्यान तेंच इंतेन्सांव बापाक आमी उबारुया आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वपत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच अंकवार मारीक सगळ्या दिदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या हांव ती आमची मागणी आनी गोरजो ओगेपणान बापा मुखार धरुया. जी कोण आपलो जोर दीस मनयतात काजराचे वरोस मनयतात तांकां देवा बापाचो आशिर्वाद मागुया. जी कोण पिडेक सांपडलेलीं आसात कुडी आत्म्याची काळजा मनाची भलायकेक आशेतात आवडयतात तांकां भलायकी मागून घेवया, भिकोवणी मागून घेवया. करून ही पिडा वाडत आसा. ही पिडेंतली देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. ही पिडेक जायतीं जाणां आपलो उदारपणान आदार दितात, वावर करतात, जीव रिस्कार घालून ही सेवा करतात. तांचो उगडास करून देवाची पोट बेसावा असली आमच्या भावा भयणाक मागून घेवया. जाणी कोणी आपणा पासत मागूंक लायला जांकां कोणाक आमी मागतले म्हणून सांगला तांचो उगडास करुया आनी तांच्यो गरजो ही मिसाचे भेटेंतल्यान देवाक उबारुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रोचले आनी तूंच आमकां सांबाळटाय.
जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. नाहूम प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. शुभ संदेश हाडपी, शांती बरगोट करपी, दोंगरा वयल्यान पडे धांवून येता निरोपी. जुदा तुज्यो पोरबो संबरंबूंक लाग, तुज्यो आंगवण्यो पाड, कित्याक तुजे वाटेंतल्यान खोटो दुस्मान आनीक येवचो वेचो ना. ताचो सारको भस्म जाला. होय, सर्वेस्परा नव्यान लायतलो जाकोबाचो दाकामडो आनी इस्रायलाचो दाकामडो लुटणाऱ्यांनी ते लुटून व्हेले. ताच्यो खांद्यो मोडून घातल्यो, रोगतान बुडलेल्या शारांचे कोटा. फोटींनी भरलेले लूट मारून गिरेस्त जाल्लें, शीम नासलेले चोरयांचे. चाबुकांचे फटके, चोरकांचो खोळखोळ बोवाळ. गोडे फेर मारतात, गाडयो हालतात दोलतात, घोडेस्वर झुजाक वेतात. तलवारी जोगजोगतात, भाले लोकलोकतात. घायाळ जाल्ल्यांची कातोड, मेल्ल्यांच्यो राशी इस्पा भायर मोडली आनी मोड्यांक आदलोवन पडटात. हांव आतां तुजेर घाण ओलिश्ट ओत्तलो, तुजो आब्रू मान काडटलो. तुका सोबे माजार लॉस कोत्तलो आनी तुका पळयतात तितली तुका पाट करून म्हणटली, निनिवेचें निसंटोन जाला. कोण ताचे चुरचुरें धरीत, ताका बुजवण दिवपी खंय मेळत. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. मरण धाडटा आनी जिवीत करता तो हांव एकलोच. म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला ताचो भस्म करचो दीस. ताचे निर्मण घडघडीत येता, कारण सर्वेस्पोर आपले परजेक नीत करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवूच तो म्हूण आतां वळखून घेयात. म्हजे वांगडा आनीक देव ना. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांव खास लायता तेन्ना हांवूच बरो करता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. म्हजी जिगजिगीत चोरसाद पांजून हाडटोच. निती वेल्यान हांव उबो जातलो. म्हज्या दुस्मानांक नव्यान दाखयतली. म्हजो द्वेस धरतल्यांक हांव परतून फारीक करतलो. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच भागी. सर्गींचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय.
सर्वेस्पर तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्यांसो मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमान तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगळो संवसार जोडी आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कोरन्या पोरमणें इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा आसात तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मरण भोगची नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाडणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावंडीनो, आयची दोनी वाचपां आमचे मनशाचें जिवीत एक आव्हानीक जिवीत, लायफ ऑफ चॅलेंज, हें आयची दोनी वाचपां आमचे नोदरे मुखार दवरतात. आनी जेन्ना भावंडीनो आमा मनशाचें जिवीत ह्या आव्हानीक जिवितान रेवडलेलें आसा तेन्ना कितें आमी करचें, कसले उपाय आमी घेवचे, खंयसर आमी वयचें, हाचो जाबाब ह्या वाचपांतल्यान आयच्या दिसाक आमकां मेळटा. पयलें वाचप नाहूम प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तें नाहूम प्रवाद्याचें पुस्तक फकत 3 आवेस्वरांचें पुस्तक तें जाल्यार ह्या पुरी आसतना ह्या 3 आवेस्वरां भितर जायतें कितें हें वाचप, हें पुस्तक आमकां शिकयता. अदी करून नाहूम प्रवाद्याची जबरशी खबर आमकां आनी खंयच मेळना भायर रावन ह्या 3 आवेस्वरांत ह्या पुस्तकान. पूण भावंडीनो, खाशेलेपण नाहूम प्रवाद्याचें म्हळ्यार 2 वस्तू. पयलें खाशेलेपण म्हळ्यार ताचें बरोवप जावन आसा एक पोएटीक स्टायल, कविता बरोवपाची शैली, हाचे वरवीं तो आपलें पुस्तक बरयता. आनी जोरी ही कविता बरोवपाचे शैलीन पोएटीक स्टायलीन बरयता तरी आसतना ह्या आपल्या बरोवपांतल्यान तो संदेश, सरळ संदेश आमकां तो दिता. वेगवेगळी चित्रां, डिफरंट इमेजीस आमचे नोदरे मुखार तो दवरता आनी तातूंतल्यान आमकां हो संदेश दिता. देखूनच ताचें बरोवप एके पोयमी सारकें, एके कविते सारकें आयकूंक पासून आमच्या मन काळीज भुलयता आनी जिवाक समाधान जाता. पूण तितल्यानूच पुरो न्हू, पूण तातूंतल्यान कसलो संदेश हे कवितेंतल्यान, ह्या बरोवपांतल्यान नाहूम प्रवादी दिता. कसल्यो कसल्यो वस्तू ताणें उजार केल्यात, कसल्यो इमेजीस ताणें उजार केल्यात, तातूंतल्यान कितें तो आमकां संदेश दिता तें आमी आपणावपाची, पळोवपाची, नियाळपाची अती गरज. आनी दुसरी खाशेलेपण नाहूम प्रवाद्याचें म्हळ्यार भावंडीनो, ताचो संदेश वच. मनीस जेन्ना गोरवान जियेता, मनीस जेन्ना व्हडपणान जियेता, मनीस जेन्ना फोर्सार जियेता, मनीस जेन्ना देवा सरशिल्लो पयस वता तेन्ना ताचें जिवीत निसणटणाक पावता, तो आपल्या जिवितांत हारता. आनी हेंच कितें बोकरुनाचे पयल्या वाचपान भावंडीनो आमचे मुखार दवरलेलें आसा. हे पयल्या वाचपांतल्यान निनिवे शाराचें कोण परी निसणटण जातलें, कितें कितें तांचें सगळें घडटलें, कितें कितें वायट तांचें सगळें जातलें, हाची सगळ्याची खबर ह्या पयल्या वाचपान नाहूम प्रवाद्यान भावंडीनो आमचे मुखार दवरल्या. कित्याक हो लोक देवा सरशिल्लो पयस गेलो, हो लोक आपणाच्याच बळाचेर, पदवेचेर पात येतालो, हो लोक फोर्सार एके भाशेन देवा सरशिल्लो पयस वचून आपल्याक जाय ते भाशेनच करतालो. आनी देखून असल्यांचें जिवीत निसणटणाक पावता, असलें जिवीत तांणी सोडून दिवन परतून देवार सरशी येवचें, नाजाल्यार आपलो जीव ओगडायतली, नाजाल्यार आपल्या जिवितांत ती सांडटली. हो संदेश नाहूम प्रवाद्याचो पयल्या वाचपांतल्यान आमकां दिला. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत भावंडीनो, हें असलें आव्हानीक जिविताक फुडो करूंक आमी आमच्या दिसा दिसपटो खुरीस घेवन जेजू सरशी येवन जेजूचो पाटलाव करची गरज. कित्याक जेजू आमकां
हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमंत्रण दिता. जर म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय जाल्यार तुजो दिसा दिसपटो खुरीस घे आनी म्हजे पाटल्यान ये. हें आव्हान जेजू आमचे मुखार दवरता, ही चॅलेंज जेजू आमचे मुखार दवरता. ताची पाटलावदारां कशीं, ताची शीस कशी जावं आमी सोदता जाल्यार ही आमच्या जिवितान करची गरज. नाजाल्यार जिवितान आमी सांडटले, जिवितान आमी शेणटले. देखून असलें आमचें जिवीत जायना जावं हें आव्हान आयच्या शुभ वर्तमानांतलें वाचपांतलें आमचे मुखार दवरलां तें आमी मानून घेवन आख्खे आमच्या जिविताचें समर्पण जेजू करूंक, देवाक करूंक हें वाचप तुका म्हाका आपयता. देखून तरेतरेचीं आव्हानां आमच्या जिवितांत येतात, त्या आव्हानांक फुडो करूंक देवाची गरज आमकां. देखून देवाची गरज, देवाचो आदार मागुया, देवाचो आदार सोदुया. जिवितांत येतलें दर एक आव्हान वयर सकयल जाता तें सगळें जेजूच्या आदीन करुया. हें सगळें उखलून धरून जेजूच्या पांयां अशें धरुया, जेजूच्या खुर्सांत आमी घालुया आनी तातूंतल्यान आमचें जिवीत सांबाळपाचो आमी प्रयत्न करुया. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार, जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज करपाचो दीस. आनी हेंच आयच्या ह्या वाचपांतल्यान बरोबर शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां उक्तें जाता. जेजू आमकां जण एकल्याक आपल्या सोडशें आपयता, कित्याक ताच्या काळजांत व्हांवतलो मोग, ताच्या काळजांत व्हांवतली कुर्पा, ताच्या काळजांत व्हांवतली बेसामां आमी अणभवूंक. देखून जेजूच्या काळजाचो मोग करुया. जेजूचें आमचें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें करपाचो प्रयत्न करुया. आनी कुर्पा मागून घेतना पाप साहेब खेरीत भाशेन ह्या म्हयन्यांत आपलें इंतेन्सांव संवसारभर दवरता आनी आमी ह्या इंतेन्सांवा खातीर मागोवंक लायता. कसलें इंतेन्सांव? उदी करून दर्यांत वावर करतलीं आमचीं भावां भयणां आसात, बो करून खारवी भावां भयणां आसात, बो करून तारवटी भावां भयणां आसात, जीं कोण ह्या दर्याच्या ल्हारांचेर रावन वावर करून कुटुंबाचें उदार पोसण करतात, तांचो उगडास करून तांचे खातीर मागोवंक पाप साहेब आमकां आपयता. भावां भयणो, हे दोनूय तरेचे मनीस उदी करून ह्या दिसांनी एके भाशेन आकांताक कशे सांपडलेले आसात. हे पिडेक लागून, कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आमचे तारवटी भावां भयणां आसात, तांचो जीव कितलोच तेंप जालो आबालार जालोलो. परतून गांव घरां आपल्या पावल्यात, सुरक्षीत देवान तांकां सांबाळल्यान गांव घरां हाडल्यान. कितलो वेळ जातलो, कितें जातलें खबर ना. तरी आसतना असले परिस्थितीन, असले तांच्या जिवितांत आयलोले आव्हानाक ताणें फुडो करूंक तांचे खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर मागतना इन्सानी वादळ मोड जाला, वारो सुटला, एकदम चड पावस पडलेलो आसा. जरी आमचे नुस्तें मारपी खारवी भाव दर्यांत वचपाचे पयले थावन वचपाचे आसतले, तरी ह्या वादळ मोडाक लागून वचूंक घडोवंक ना. तरेतरेच्यो आनीक दुसऱ्यो जायत्यो आडखळी तांकां आयल्यात. ह्याय भावां भयणांक मागण्यांत दवरया, कित्याक नुस्त्या वरवीं आपल्या कुटुंबाचें उदार पोसण करताले, नुस्त्या वरवीं जायत्या जाणांक बरें मेळटालें, जायत्या जाणांक देवाचो आशिर्वाद फावो जातालो. तेंय बी ह्या दिसांनी आतां तितलें जबरशें घडना, कित्याक वाऱ्याक लागून, पावसाक लागून. देखून सगळ्याच वाटांनी आकांताक कसो लोक सांपडलेलो आसा, जावं खारवी आमचे भाव, जावं तारवटी आमचे भाव. देखून भावां भयणो, हें पाप साहेबाची इंतेन्सांव मनान दवरया आनी तांचे बरोबर दुसरी तरेतरेची उदी करून दर्याच्या लारार, दर्याच्या पोटान वावर करतलीं आमची भावां भयणां आसात, तांकां सगल्यांक मागण्या दवरून देवाची कृपा, देवाचो आशिर्वाद तांकां आमकां फावो कर म्हूण हे मिस्साचे बेतेन मागुया. भेटवणीच्या वेळार गायन गावुया. सर्वेस्परा देवा, C32, पान 42, C32, पेज 42. सर्वेस्परा देवा, स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उड्याचे. तुका मागता तोशी कर हे बेटे कादां सुगूक आमचे. यानी पवित्रता उंदलो बदलून सार या सोऱ्या उड्याचो. आमचे
म्हजे भवमडीन हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सवेच्या दाव सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा प्रोसवण जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलोलें बलिदान जावंक निर्वी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवाक सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कळ तुवें रोचलें. ताचेच वरवीं नवें आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा थारोड मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवेन येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Powracając gód porgotuję, Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowianie tolo. Baba, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमुसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर.
आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय असलेल्यांची आपापल्या घरांत रावून हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया खोर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारिये देवाचे आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोन मृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगीता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या जिवितांत येतल्या दर एका आव्हानांक फुडो करूंक देवान आमकां आपली कृपा आनी आपलें बळ दिलां. सदांच देव आमच्या सांगाताक आसा असलें आस्वासन देवान आमकां दिलां. आपले कृपेन आदारान आशिर्वादान आमकां भरल्यांत देखून ताच्या आदारा खातीर असल्या आशिर्वादा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताका दिनवासून ताका आर्गां दिवन बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुझ्या पुत्रान म्हाका बोलाक मेवतली. ओत्मीक कमुन्याचे मागणी. म्हजे जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें बो मळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोर सोडून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू दागवेल आमी फाटे D14 पान 54. D14 page 54. जेजू दागवेल आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दागवेल आमी फाटे
कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीक उलो सोर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय आमचे विनोंतींक तूं चोतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात तुजे उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर बापा तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे आमकां पेकयता तो देव तूं हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोठाय दी पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळूं पवित्र आत्म्या ही पिडा ना सरकारी मनशां पासत आमी मागता सोम्या जेजू तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता ताचेर भावार ठेवता त्या धोर एका मनशाचो नाश जायना जावं पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सोवें तांकां बोरवांचो मेळूं जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक आमेन. प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बाबा ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरलें सुर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. पवंडयनो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जालेल्या कारणान मिसाच्या शेवटाक आमी इल्लोसो वेळ सातिस्मा मुखार भोव पवित्र संस्कारा मुखार मागणें करतले सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यास सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार साक्रामेंतान रावलेल्या R31 पान 193 R31 पेज 193
कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार ताणें आपलो खुरीस उखलून दवरचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. हें असलें आव्हानीक जिविताक फुडो करतलें जिवीत आमंत्रण दितलो जेजू ह्या वेळार ह्या उंड्या रुपान भोव पवित्र संस्कारान आल्तारा मुखार आसा. हें आमंत्रण ताणें आमकां दिलां आनी हेंच मनान धरून आमी आमच्या घरांनी रावून ह्या वेळार हो वेळ ह्या जेजू सांगताक आमी सारता. हें आमंत्रण आमी स्विकारलां आनी स्विकारता. आपणा सुरशें ताणें आमकां आपयल्यान म्हजे सुरशें येयात, म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवेग काळजाचो. दुसऱ्या उतरांनी आख्खें जेजूचें जिवीत आमकां आमंत्रणाचें आपोवणेचें जिवीत आपणा सुरशें येवंक तो आपयता. आनी हेंच ताचें आमंत्रण स्विकारून जेन्ना ताच्या मुर्यांत आमी आसां जावं आमच्या घरांनी ह्या वेळार ताच्या मुर्यांत आमी आसां तेन्ना हें आमंत्रण स्विकारुया, हें आमंत्रण मानून घेवया आनी आमच्या सोडवणदाराक, आमच्या सोम्याक, जिव्या देवाक आमची मान बागावन नमस्कार करुया. भावमडीनो, म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी दर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक उदी करून ही संदी आमकां दोबाजेक तरेन हे भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमी रावून थोडोसो वेळ सारूंक ही संदी आमकां फावो जाता. ह्या आमंत्रण ताचें आमकां मेळटा. जोरी आमी आपल्या घरांनी आसात, जोरी हे पिडेक लागून इगोर्जेंत ह्या वेळार आमच्यान येवंक घडोवंक ना, तरी दुबावा विरेंत जावं टीव्हीचेर जावं दुसऱ्या माध्यमांतल्यान यंत्रां वरवीं ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमी आसा. ही संदी आमकां फावो जाल्या, हें भाग आमकां मेळ्ळा, हो वेळ आमकां फावो जाला. देवाक दिन वाचपाची गरज, देवाक आर्गां दिवपाची गरज. आमचें जिवीत जावंक जाय एक दिनवासणेचें गीत. थांबनासतना घडयेचे घडये वेळा वेळार खिणा खिणा आमी देवाक दिन वाचपाची गरज. चलता भोंवतना देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. चलता भोंवतना स्वास सुस्कार आमी सोडटा. देवान आमकां जिवीन दवरल्यान. चलता भोंवतना देवान आमकां सुरक्षीत सांबाळल्यान, वायटा विघ्नांतली निवारल्यान. चलता भोंवतना देवान आमकां जायते आपल्या आशिर्वादान भरल्यान. मागो नासतना पासून जायते तेणेन आमकां फावो केला. आमी रावून आसल्यो वस्तू, आशे नासल्यो वस्तू पासून आमच्या बऱ्याक पडटात त्यो ताणें त्या त्या वेळार ते घोडी गोरजे प्रमाणे ताणेन आमकां फावो केल्यात. आनी संवसारभर ही परिस्थिती आसा. भोव करून आमच्या भारतांत जावं आमच्या गोंयांत ही पिडा वाडत आसा. देवान आमकां आज पासून हो वेळ पासून राखल्यात आनी सांबाळल्यात. आमी ताचे उपकारी आसूंक गरजेचें. आर्गां तुका जेजू, कित्याक आज पासून तुवें आमकां राखलाय, सांबाळलाय. दिनवास तुका जेजू, कित्याक आज पासून तुवें आमकां सोडूंक नाय, सांडूंक नाय. वाकाणी तुका जेजू, कित्याक तूं जावन आसा बरेपणाचो सागर.
आर्गां दिता तुझ्याच मोगाक गायन करता. दुलपद गावया. ह्या वेळार जायत्या खातीर ताका आमी दिनवासपाची गरज आसा. एक घडीभर ओगी रावन आमच्या काळजा मनाचे दिनवास त्याच देवाक, त्याच जेजूक, त्याच बापाक आमी उबारुया. सगळी आमची दिनवासनी एक करून त्याच दुलपदांतल्यान बापाक उबारुया. म्हयन्याचो पयलो सुंकरार जेजूच्या काळजाची भोक्ती करपाचो सुंकरार. जेजू, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. भोल्या आनी निटवायच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. ही कृपा आमकां जोणेकल्याक मागीत रावया. ताच्या काळजांतान व्हांवतलो मोग, मोहिपास, शिगूण, कृपा, आशिर्वाद आमकां फावो कर म्हूण मागुया. जेजू, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. ही कृपा मागून घेतना जायतें कितें आमचें देवा लागीं, जेजू लागीं मागचें आसा. मागुया जेजू लागीं. जेजून आमकां हें आमंत्रण दिलां आपणा सरशें येवंक, म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा, उखोल तुजो क्रिस आनी घे आनी म्हजे पाटल्यान ये, हांव तुमकां शांती समाधान करतलो. हें आमंत्रण स्विकारून जेजू सरशें येवया. आमचे खोंती हुस्के, आमची आव्हानां, आमचें दूख, जें कितें सांगचें आसा, काळजाचे ओत्रेक उल्हास सोडचे आसात, हे जेजूक ह्या वेळार आमी सांगुया. मागुया आमकां जाय तें. करून पाप साहेबाच्या इंतेन्सा मनान धरून आमच्या तारवटी भावां भयणां खातीर, खारवी भावां भयणांचो उगडास करुया. जायतें नुकसाण तांकां जालां, जायते त्रासांक ती सांपडलेली आसात. कितें करचें सोजमना आव्हानीक जिवितांत ती भरलेली आसात. ह्या वेळार तांचो उगडास करुया आनी किरीत भशेन हें उदार पासून ह्या वावरा वरवीं ते करताले. हें मनान धरून पाप साहेबाचें इंतेन्सांव दर्याच्या लारार वावर करतल्या भावां भयणां खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. जिवीत आनी मरण दिता तो हांव एकटोच देव. देवाच्या उतराक आमी जबाब दिला. दुसऱ्या उतरांनी तोच देव, ओ रोम आनी शेवट,
आल्फा आनी ओबेगा, आख्ख्या आमच्या जिविताचो धोनी तोच देव. देखून आमच्या जिविताचें समर्पण ताका करुया आनी जेसून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान दर एक गरज आमची ताकाच उबारून बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. हे जेजूचें आमंत्रण स्विकारून थोड्यो वेळ थोड्यो घडयो ताचे सरशी आमी सारल्यात, ताच्या मोरयांत आमी सारल्यात, ताका आर्गां दिल्यांत, ताचे मुखार आमच्यो गरजो मागणी दवरल्या. ह्या वेळार ताचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. मागलोले उपकार, आमची आव्हानां, आमच्या जिविताचें समर्पण ताका आमी केलां, तें आपणाचेर घेवन तो आमकां आपल्या आशिर्वादान ह्या वेळार भरता. ताचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. आशिर्वादांतल्यान ताची कृपा, ताची बेसांवां घेवया. R35 संस्काराक इतल्या व्हरत्या. संस्काराक इतल्या व्हरत्या, सासणांनी रोमान करता, सोडून दिवं नागल्यो रिती, सेवा धरून बदरता, सोयबाचे विशय आमचे हुस्मता देवा, एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जे येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. शेवटाचें गायन गावया. जेजू काडीस तुजें. R14 पान 182 R14 पेज 182.